नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड एडमिशनाक पॉझिटिव्ह टेस्ट सक्तीची ना दुबाव असल्यार दुयेंतीक सोमतेच उपचार मेळचे म्हण एसओपीत बदल। गोंयांतल्यान सिंधुदुर्गात ऑक्सिजन सप्लाय करपाच्या प्रकरणात विरोधक आक्रमक। कर्फ्यू खर लॉकडाऊनात बदलत म्हण भयान लोकांची पॅनिक शॉपिंग चालूच। लोकांचो पगार पडिल्ल्यान तातूंत मोठी भर। कोरोनाची चेन तुटपाची सोडून कोरोना वाडत म्हण भय। प्रशासकीय चूक आनी पर्यटकांच्या एंट्रीक निर्बंध घालूक नाशिल्ल्यान गोंयांत कोविड केशी वाडल्यो। भलायकी मंत्री राणेची कबुली लॉकडाऊन म्हयनोभर पयलीं जावंक जाय आशिल्लो। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोविडाचे आनीक 55 बळी। 7 जण कोविड वाशीन घेतिल्ले। आतां मेरेन 1600 वयर गेले। 3751 नवे दुयेंती। कर्फ्यूच्या नेम मोडटल्यांचेर खर कारवाय। डीजीपीची शिटकावणी। गोंयांत येवपी गोंयकारांक कोविड टेस्ट सक्तीची ना। मास्क घालूना म्हण 92 लाख रुपया 50,000 वयर रुपयांचो दंड। कोविड बळींचेर नियंत्रण मेळोवंक केंद्राकडच्यान म्हत्वाचो निर्णय। क्रिटिकल दुयेंतींचेर एमर्जन्सी उपचाराक डीआरडीओन तयार केल्ले एंटी कोविड ओरल ड्रग्साक मान्यताय। आनी भलायकी मंत्र्याचो कोविडाचेर अदमास सारको। सीएम फेल गोवा फॉरवर्ड आक्रमक। फ्रांसीस सिल्वेरा आड भ्रष्टाचाराचो आरोप। मुख्यमंत्र्यान 24 वरां भितर कारवाय करची। कोविड भलायकी सुविधां खातीर एडमिशनाक आतां कोविड पॉझिटिव्ह टेस्ट सक्तीची ना। दुबाव असल्यार दुयेंतीक सोमतेच उपचार मेळचे म्हण एसओपीत बदल केला। दुबावितांक सस्पेक्ट वॉर्डांत घालूं येता। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान नवो नेम लागू केला। तेच प्रमाण दुयेंतीक खंयच्याय पावंड्यार उपचार न्हयकारचो न्हय म्हण सल्लो। मजगतीं गोंयांतल्यान सिंधुदुर्गात ऑक्सिजन सप्लाय करपाचो इशू घेवन विरोधकांचो सरकाराचेर टिका। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आता कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती करपाचेर राष्ट्रीय धोरणात बदल केल्यात। दुयेंतींक खंयच्याच वेळार उपचार न्हयकारचे न्ही म्हूण निर्देश दिल्यात। कोविड दुयेंतींक एडमिशनाक नवे निर्देश अशे। कोविड-19चो दुबाव असल्यार दुयेंतींक सस्पेक्ट वॉर्डांत घालचे। पॉझिटिव्ह टेस्ट येयसर रावपाची गरज ना। वॅलीड वळखपत्र नासल्यार पसून दुयेंतींक उपचाराक ना म्हणचे न्ही। दुयेंतींक खंयच्याच वेळार सेवेक ना म्हणचे न्ही। तातूंत ऑक्सिजन वा गरजेच्या वखदा खातीर हेर सुवाती वा शारांतल्या दुयेंतींक ना म्हणचे न्ही। हॉस्पिटलायझेशन गरजेचें नाशिल्ल्या दुयेंतींनी खाटी आडावन दवरचे न्ही। राज्याच्या सचिवांनी 3 दिसां भितर हे विशीं गरजेचे सर्क्युलर काडचे म्हूण केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचो निर्देश। ऑक्सिजन सप्लायाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां। प्रायव्हेट आनी सरकारी हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजनाची बऱ्यापैकी पुरवण जाता। आयच्या घडीक सगळ्या हॉस्पिटलांनी गव्हर्मेंट आनी प्रायव्हेट हो पुराय ऑक्सिजन जाय तितको अवेलेबल आसा। ऑक्सिजन सप्लायाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिले खरे, मात विरोधक समाधानी ना। सिंधुदुर्गात ऑक्सिजन सप्लाय करपाच्या मुद्द्यार काँग्रेसीच्या दिगंबरान मुख्यमंत्र्याक जाप विचारल्या। जाल्यार सिंधुदुर्गात नारायण राणेच्या हॉस्पिटला खातीर गोंयांसावन ऑक्सिजनाची सप्लाय चल्ल्या म्हूण गोवा फॉरवर्ड उलयता। पळयात वेर्णाच्यान एक फॅक्टरी आसा, नांव एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना। थंयच्यान ऑक्सिजन भरून भरून नारायण राणेच्या हॉस्पिटलाक वता सिंधुदुर्ग। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। कर्फ्यू खर लॉकडाऊनात बदलत म्हण भयान लोकांची पॅनिक शॉपिंग चालूच। पगार पडपाच्या दिसाचो आनी कर्फ्यू जाहीर करपाच्या दिसाचो संगम जाल्ल्यान पॅनिक शॉपिंगात भर। लोकांनी मेळटा त्या दुकानां भायर लायनी लावन घर भरपाक सुरवात केल्या। होलसेल लिकर शॉपांचेरय गर्दी। मुख्यमंत्री म्हणटा गरजेच्यो वस्तू मेळटल्यो, पॅनिक जावं नाकात। कोरोनाची चेन तुटपाचे सोडून पॅनिक शॉपिंगाक जावपी गर्देक लागून कोरोना आनीक वाडत म्हण भय। आमी सध्या आसा पणजेच्या गोवा सहकार भांडार म्हणटा थंयसर आसा। आणि जशें की आमी पळोवपाक शकता हांगासर जशें लोकांक काल न्यूज मेळ्ळी की फाल्यांच्यान हो कर्फ्यू लागपाचो आसा,
सो लोकांनी ऑलरेडी हांगा रश करपाक चालू केल्लें आसा. गव्हर्मेंटान क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की एसेन्शियल शॉप्स ओपन आसतली, तरी लोकांनी आयज हांगासर खुबशी गर्दी केल्या. हांगा क्रावड तुमकां दिश्टी पडटलो. इतलें सांगून सुद्दां गव्हर्मेंटान इन्सिस्ट करून की रश करचो न्हू जे एसेन्शियल शॉप्स आसा थंयसर. तरी आयज आमी हांगासर क्लियरली पळोवंक शकता की कितली हांगासर रश जाल्ली आसा. आनी वायन स्टोराचेरूय हांगासर सद्या गर्दी पडपाक लागल्या, कारण लोकांक खबर आसा फाल्यांच्यान हे सगळें बंद आसतलें म्हणून. ओन्ली एसेन्शियल्स वील बी देर. आनी जशें आमी पळयता हांगासर लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी चालू करपाक सुरू केल्ली आसा हांगासर. सोमाच्यान 1 मेरेन चालू आसतले, सकाळचो आदीस तरी. कांय गोश्टी लोकांनी गर्दी करपाक येना. आदीस 15 दीस कंटिन्यू चालू आसतले. लोकांनी गर्दी करपाक येना, सगळें सामान आसतलें वयल्यान सोमारा भाजी सुद्दां गावतली. गोश्टी गर्दी करपाक येना. फक्त आमचेरूच ताण येता आनी लोकांकूय भंय एके वाटेन. लोक मातशे भिलो आहे, पॅनीक जालो आहे. मासा शॉप बी बंद जाता, मातशें मार्केटाक गर्दी जाली. गिराक चड हा गिराक चड आहे. मातशें लूट आहा सारकी मार्केटान. लोक लॉकडावन जायत म्हणून लॉकडावन जाता मग मातशें भिलो आहे लोक. पूण लोकांची आयजूच गर्दी जाल्या. लोकांचे सरकाराचे कितें जालां डिसिजन फाल्यां चेंज जायत म्हणून लोक भिल्या आनी लोक आयज गर्दी करपाक लागल्या. मातशें सामान व्हरता लोक, पूण लोकांनी मातशें डिस्टन्स धरून ते सामान व्हरपाचें. आयज वास्कोन कोरोनाची केसी वाडीत आहा, तरी आसतना लोक आमचे खंय तरी मार्केटान गर्दी करीत आहा. जशें आमी काल सांगलेलें, आयज जायते लोकांची गर्दी भरूंक शकता असो अंदाज सगळ्यांक ऑथॉरिटींक आशिल्लो. आयज थोड्या लोकांक 7 तारखेचो पगारूय पडटा, ताका लागूनय लोक जायते भायर सरलेले. हांगा मार्केटान थोड्या वेळा खातीर भरपूर गर्दी जाली. बागायतदार, वेजिटेबल मार्केट, फीश मार्केट, फ्रूट मार्केट हांगा भरपूर गर्दी जाली. जेन्ना पयलीं पुलिसांनी हांकां पयलीं वॉर्निंग दिलें, अनाउन्समेंट केलें की हांगा गर्दी करप ना, पॅनीक बायींग करपाची गरज ना, कित्याक मार्केट फाल्यांच्यान ओपन आसतलें. लोकांनी हाका कर्फ्यूवाक मिसअंडरस्टँड केल्या लॉकडावना बरोबर, आनी तांकां दिसता की खंय तरी हो लॉकडावन जावन हो एक्शन जातलो, खंय तरी जनता कर्फ्यूवा भशेन थोडे दीस एक्सटेंड जातलो. पूण लोकांनी आयज वचून आपलें सामान भरपाचे प्रयत्न केले. पूण ती गर्दी पळोवन लास्टाक पुलिसांनी देंवन लोकांनी दाणे घेवन भिवोचो टायम येयलो. आनी जेन्ना लोकांनी पुलिसांक पयलें की ते दाणे घेवन येयले, मागीर लोक मातशे नियंत्रणान येयले. जे दुकानवाल्यांनी आपली ट्रे सामान बी सगळें भायर दवरले, रस्तो ब्लॉक केल्लो. पुलिसांनी आयज येवन तांचे ट्रे सगळे मार्केट क्लियर करून रस्तोय मातसो तांकां एन्फोर्समेंट फ्री करून लोकांक चलपाक दिलें. पुलिसांनी एक व्हेरी क्लियर कट मॅसेज दिल्ली आहा की मार्केटान गर्दी करपाची गरज ना, पॅनीक बायींग करपाची गरज ना, मार्केट फाल्यांच्यानूय ओपन आसतली. सरकारान जो स्टेट कर्फ्यू जाहीर केला आणि लोकांक ग्रोसरी एसेन्शियल कमोडिटीज घेवपाक 7 ते 1 टायमींग दिला. तरी आसतना तुमी पळयता आसतलें की हांगा गोवा बागायतदार फोंड्या ही सकाळच्यान हांगासर लायट लागली की खंय मार्केटा पर्यंत पावल्ली. लोकांची गर्दी हांगासर पळयलेल्या कळटा की हे व्हायरसाक लोक आनीक प्रोत्साहन दिता काय म्हणून. आनी तितूंतल्यान व्हायरस हो एका दिसान न्ही, ही चेन अशी कंटिन्यू मागीर अशी ह्या पद्दतीन वाडत वयतली म्हणून. प्रत्येक कडेन बाजारात खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून येता आणि सगळीकडे जे सगळे बाजार हे तुडुंब भरलेले असतात. त्या खातीर अशा पद्धतीची गर्दी करची न्ही. फुडले 15 दीस जरी जनता कर्फ्यू आसलो, सकाळी 7 पासून 1 पर्यंत जे ग्रॉसरी आयटम्स आसतले आनी जीवन आवश्यक वस्तू मेळटा ही सगळी दुकानां ही सदोदीत आणि डेली ज्या पद्धतीन ही खुली आसतली. त्या खातीर म्हज्या लोकांक नम्र विनंती आसा, कोणीच खंयसरूच गर्दी करची न्ही. आमी परत एकदा
म्हणजे स्टेट कर्फ्यू म्हणत ह्या निमित्तान कोरोना वाडपाची भीती आसा, त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी गर्दी करची न्ही ही तुमकां परत एकदा विनंती आसा. प्रशासकी चूक आणि पर्यटकांच्या एंट्रीक निर्बंध घालूंक नाशिल्ल्यान गोंयांत कोविड केशी वाडल्यात म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मान्य करता. CNN चॅनलाक दिल्ल्या इंटरव्यूत तो उलयला. म्हयनोभर पयलो लॉकडावन लागू करपाची गरज आशिल्ली म्हण तो उलयला. सरकार कोविडा खातीर तयार जाल्ली परिस्थिती हाताळटा ताजेर विश्वजीत तितलोसो सॅटिस्फायड ना. Will these, or do you think these restrictions go far enough, and why hasn't this come sooner? Becky, I do agree with you, the statement which you made that this should have come much earlier. If you go through my tweets, I had suggested that we go in for a stringent lockdown about more than 15 days back. And anyway, 15 days back also was too late because we needed this lockdown for more than a month back. And sometimes administratively, economically, you need to take decisions which have a balance. And many times we as administrators and as holding positions sometimes makes some errors and in judgment. And I think this is one of those cases where we have made some error in judgment. And the cases have spread. And also the virus, Becky, that we find here in Goa today compared to the last time when we had the pandemic. Today we have got the double mutant, the Maharashtra double mutant. What our experts are saying is the strain that is there. It's like basically it's the UK strain, which is there in the state of Goa, where the infectivity rate is very high, and we are actually bearing the brunt of this UK strain. At the moment, we are just managing, Becky, but still I am not very happy with the situation in the state of Goa. I want to be very frank on your channel. It's a challenge in front of us. Nobody expected the pandemic to unfold in this particular manner. Infectivity rate is, as you mentioned, is the positivity rate is over 51%. And these step-up facilities which we are doing, we are managing the situation at the moment. We are not denying a single person the treatment, but we are holding on for now. That's what I can say. Talking about the opening up of tourism, did that directly contribute to this surge, do you believe? Absolutely, Becky. Opening up of tourism without any restrictions in December has led to the situation in the state of Goa. There is no question of shying away from accountability because the people hold you accountable. Being a democracy, if we do not, take care of the people and do not fight the pandemic in a very aggressive and very proper manner, the people are going to, they don't need for anybody else to hold us accountable. It's the public that is going to hold us accountable. The Prime Minister has never told any Chief Minister that you cannot do A or B. It's up to the leader of that particular state, person at the helm of affairs of that state, Becky, who can take whatever steps required. कोविडात सोंपतल्यांचो आंकडो देंवपाचें नांवूच घेना. फाटल्या 24 वरांत आनीक 55 बळी. आतां मेरेन 1600 वयर गेले. GMCत 39, दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 13, उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत दरेकी एकलो गेलो. सोंपल्या तातूंत कोविड वाशीन घेतिल्ले 7 जाण आसात. 3 जाण सिंगल डोस घेतिल्ले. शेनवारा कोविडाचे आनीक 3751 दुयेंती सापडले. कर्फ्यूचे नेम मोडटल्यांचेर खर कारवाय करतले म्हण DGPन शिटकावणी दिल्या. काम आसल्यारच भायर सरचें म्हण लोकांक उलो. गोंयकार भायल्यान गोंयांत येता आसत जाल्यार तांकां कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सक्तीची ना. ट्युरिस्टांक आसा म्हण DGPन स्पश्ट केलां. मास्क घालूंक ना म्हण लोकांकडच्यान 92,50,000 रुपया वयर दंड सरकारी तिजोरीत जमा. सभी जगह चेकिंग की जाएगी और कोई भी अगर इसको वायलेशन करता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन इशू होंगी वो गाइडलाइन को फॉलो करें. अदरवाइज़ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और IPC और भी जो भी हमारे पास एक्ट हैं जो जिनका वो वायलेशन करते हैं उन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जो गोवन लोग हैं उनके लिए ये रूल लागू नहीं है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे कुछ लोग महाराष्ट्र जाते हैं या कर्नाटका जाते हैं, कुछ लोग इधर भी आते हैं, तो उनके लिए ये कोविड टेस्ट लागू नहीं है.
बाकी अगर कोई गाइडलाइन चेंज होती है तो फिर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की होगी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए हैं। जो टूरिस्ट आते हैं, जो घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए टेस्ट नेसेसरी है। तो टोटल इज वाज 45,753. It was for not wearing face mask in the public. Fine we have collected is 92,56,300. कोविडाच्या बळींचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर म्हण केंद्रा कडच्यान म्हत्वाचो निर्णय जाला। क्रिटिकल आशिल्ल्या कोविड दुयेंतीक एमर्जन्सी उपचार करूंक DRDOन तयार केल्ले एंटी कोविड ओरल ड्रग्साक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाची मान्यताय दिल्या म्हण रक्षा मंत्रालयान स्पष्ट केला। 2-deoxy-D-ग्लुकोज ह्या ड्रग्साचो हॉस्पिटलायज पेशंटाक बरो गुण मेळपाक लागला, तशेंच ऑक्सिजन लेवलय बरो जाता म्हण खंय दिसून आयला। आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक। दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी हॉस्पिटलात सध्या दोतोरूच पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्यात। तांच्या बरोबर कांय नर्सी पॉझिटिव्ह आसात। दोतोरांची मातशी शॉर्टेज आसतनाय आसात ते दोतोर लोकांक ट्रीटमेंट दिवंक खंय कमी पडना म्हण दोतोरूच सांगता। दिसाक खंय 250 ते 270 पेशंट येतात। हॉस्पिटलात सध्या ट्रायल बेजीचेर फ्लो OPD चालू केल्या। साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्सांची आज संख्या 500च्या वयर गेल्ली आसा, तरी आसतना ह्यो बेड्स आमकां कमीच पडटात। आज जशे आमचे 500 बेडी क्रॉस जाल्ले आसात, तरी आमचे दोतोर आसात ते त्याच नंबराचेर आसात आनी तातूंत कितें जाता की एकदां दोतोरूच पॉझिटिव्ह जावपाक लागिल्ले आसात। आज आमच्या हॉस्पिटलान 6 दोतोर पॉझिटिव्ह आसात, ताका लागून दोतोरांची संख्या मातशी कमी जाल्ली आसा। हे सगळ्यांनी आपले लक्षांत दवरचें। तशेंच नर्सी सुद्दां एक दोतोर खुबश्या पेशंटांक एका बरोबरूच तपासता। लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय, सगळ्यांक सगळो ट्रीटमेंट हांगा आज मेळटा। 250 to 270 अशें जाता दिसाक, आनी हेंचो फूल क्रावड जाल्लो आसता। त्या कारणान सिरियस पेशंट हे ते सगळे लायनीन रावले वता ते एरियाना। सो आतां आमी इन अ बेटर वे ट्रायल सिस्टम फॉलो करतले। फ्लो OPD जे कोण आसा तांकां फ्लो OPD अरेंज करून जातली त्या प्लेसीचेर, आनी तांकां डॉक्टर एसेस करतलो, थंय ट्रिटमेंट दितले आनी तांकां धाडटले। एक्सरे जाल्यार एक्सरे करतले आनी धाडटले। आनी सिरियस पेशंट ते डायरेक्ट कॅज्युअलिटीन वयतले, कोणाक गरज आसा तांकां थंय ट्रीट करतले, डायरेक्ट ऑक्सिजन बी लावन हे करून मागीर एडमिशनाक वयतले। चिखले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात कोविड पेशंटा खातीर खासा कोविड एक्सपर्ट दोतोर आनी स्टाफ मेळटा म्हण पंचायत मंत्री आनी आमदार माविन गुदिनोन जाहीर केला। ताणें दोतोरां बरोबर खासा बसका घेतली। तशेंच दुसऱ्या म्हळ्यार हॉस्पिटलाचें खाजगीकरण कशेंच करपाक दिवचो ना म्हण गुदिनो उलयला। हांगा ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी इमिडिएटली नासली ती आमी उणेच उणे 40 सिलिंडर हांगा अवेलेबल केल्ले आसात। तेच बरोबर डॉक्टर नाशिल्ले, डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता एक कन्सल्टंट म्हणून हांगा अपॉइंट केला DHSान। डॉक्टर अनिल उमरसकर आनी डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करतले आनी जाता तितले ट्रीटमेंट मेळटा तो आनीकूय बरो ट्रीटमेंट लोकांक दिवपाक ऑक्सिजन आसल्यार जातलें। आमी 3 नर्स आणि 3 मल्टीटास्किंग वर्कर्स न्यू ताबडतोब फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स हांगा काम करपाक लागिल्ले आसा टू शोर अप द अवेलेबल स्टाफ टू वर्क फॉर द पेशंट। हे भाशेन आनी दुसरे बारीक बारीक गजाली आसल्यो त्योय आमी हांगा सॉर्ट आउट केल्ले आसा। एक फ्लोर सेकंड फ्लोर जे हॉस्पिटलाचो आसा सडनली प्रायवेटायज करपाक सोदता म्हूण, पण एक प्रायवेट पार्टी दिला 60 कोविड पेशंट घालपाक। हे कितें हांव एक सांगपाक सोदता एज MLA एंड मिनिस्टर फ्रॉम मुर्मुगांव एंड दिस इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी चिकालीम दाबोलीम। खंयचे परिस्थितीन
ही गव्हर्मेंट फेसिलिटी हे गव्हर्मेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुकून सुद्धा हांव प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. सरकाराचे मंत्री प्रायव्हेटली खंय गोवा फॉवर्डा कडेन सरकारा आड उलयतात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगतालो ते खंय सारके. कोविडान लोक मरपाचो आंकडो शेकड्याचेर पावतलो. सीएमाक प्रशासन मात्तूय कळना म्हण गोवा फॉवर्डाचो फोग. दुसरे वटेन जगदीश भोबेन NGPDA स्टिंग ऑपरेशन दाखोवन आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचेर करप्शनाचे आरोप आनी 24 वरां भितर कारवायेची सीएमा कडेन मागणी केल्या. भलायकी मंत्री सारको उलयतालो. सीएमाक प्रशासन कळना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो अटॅक. ॲज प्रेडिक्टेड बाय हेल्थ मिनिस्टर हिमसेल्फ. आणि हेल्थ मिनिस्टरान हाज्या पयलीं सांगिल्लें की केसीत डेथ रेशियो जो आहा तो 100 ते 100 क्रॉस जावंक लागतले म्हणून. आतां लागीं पावंक लागल्यात. 70, 75, 60 अशें येवंक लागले. म्हाका दिसता येणाऱ्या कांय दिसान विश्वजितान जें सांगिल्लें ताचेर तेंकतले. आनी हाजो पूर्ण जबाबदार मुख्यमंत्रीच आसा. ऑफ द रिकॉर्ड तांच्याच मंत्री सांगपाक लागले आतां इन प्रायव्हेट. NGPDA पयशे खावन कन्वर्जना करपाचे प्रकार चल्ल्यात. आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचेर गोवा फॉरवर्डाचे आरोप आनी मिडिया मुखार हे स्टिंग ऑपरेशन. हॅलो. हा बाबा कितें केला कितें जाला? ना कांयच करूना कित्याक दवरला तो होच तशेंच दवरला कांयच करूना. म्हाका सर मेळूना. सर असेंब्लीन आसा. केन्ना पर्यंत जातलें? म्हाका कांयच खबर ना. तुका हांव एकूच सांगता म्हाका तूं फोन करूं नाका. तुका जाय जाल्यार पयशे सरा कडचे घेवन परते दिता. आतां हांव भाजनाक सांगता तुजी इलिगल आसा जाल्यार इलिगलाची एक्शन कितें तें तुका नोटीस काड म्हूण आतां. कळ्ळें तुका? मागीर तूं पळय तूं आनी ते पिडये पळय कितें कितें करपाचें तें म्हाका लागना. आतां तुज्यान तो जायना जाल्यार म्हाजे पयशे म्हाका परतून दी आनी म्हाजे पेपर म्हाका तुजें टेन्शन कित्याक ना तुमचें हांवें तुजें कितें केल्लें भशेन. आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचेर करप्शना खातीर मुख्यमंत्र्यान कारवाय करची म्हूण जगदीश भोबेची मागणी. हे म्हणटा आपणाचे सेपरेट स्टाफाक सेपरेट दिवपाक जाय पीडीएच्या. तो भालचंद्र म्हणून कोणाचें नांव घेता आनी लास्ट सांगता कितें भालचंद्राक सांगून तुका नोटीस काडूंक लायता. आनी आज हो पीडीए चेअरमॅन जावन ही कामां करता. स्वताक जर इल्ली लज आसा फ्रांसीस सिल्वेराक इल्ली लज आसा जाल्यार रिजायन जावचो आनी इल्लो रेस्पेक्ट सांगचो. एज इट इज लोक तेजेर विटल्या. ना हे आतां आमी करतले. ह्या पयलीं आमी एक्सपोज केला स्टिंग ऑपरेशन करून आनी आतांच हांवें तुमकां सांगला हांव लिगल पयलीं सीएमाक एक्शन घेवन गव्हर्मेंटाक एक्शन घेवन गव्हर्मेंट कितें करता तो पळोवया. जर तो एक्शन घेना जाल्यार फुडले आमी स्टेप घेतले कित्याक जाता. बट फक्त 24 hours दिता तुमी सीएमाक ना जाल्यार तुमी काय फुडें लिगल एक्शन. 100%. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दाबोळे एअरपोर्टार गोय कस्टम्सान 51 लाख रुपयाचे भांगर धरले. भटकळ कर्नाटकांतलो पॅसेंजर शारजा सावन एअर अरेबिया विमानांतल्यान देंवलो. ताज्या लगेजीत 10 भांगराच्यो बिस्किटी आनी 1 भांगराची चेन मेळून 1 किलो 175 ग्राम भांगर सापडले. ताका कस्टम्स एक्टा खाला धरला. गोय कस्टम्सान ह्या वर्सा आतां मेरेन 2 कोटी 31 लाख रुपयाचे भांगर धरलां. टॅक्सीचे भाडे वाडोवपा विशीं सल्ल्यां खातीर दिल्लो वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण गोवा कॅनाची येरादारी खात्याकडे मागणी. तशेंच खात्याच्या वेबसायटीर घाल्ले सर्क्युलर सहज लोकांक मेळना ते सोंपेपणान मेळपा सारके करचे म्हूण गोवा कॅन मागता. टॅक्सीचे रेट वाडोवपाचे आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान त्या नोटिसान टॅक्सी ऑपरेटर्स आनी पब्लिकाक विनंती केल्लेले आसा की तेंच्यांनी आपलें मत कितें आसा ह्या रेटीचे बद्दल तेंच्यांनी मांडचें. पूण ह्या पब्लीक नोटिसेन तेंच्यांनी फक्त 6 तारखेक पासून टायम दिल्लो आसा. आमी 10 दीस वाडोवचे अशें मागलेले आसा. दुसरें ही जी गॅझेट जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे वेबसायटीचेर आसा आनी त्या वेबसायटीचेर ते मेळपाक खूब कठीण. सो आमी सांगला की ते वेबसायटीचेर सारके घालचे की लोकांक बेगीचे बेगी ती गॅझेट मेळोंक शकता वेबसायटीचेर. बुलेटिनींतल्या सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.